सो काल हो सेकंड अपील आसलो. सेकंड अपील म्हटल्यार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन आसता आनी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तो आल्तीन आसता पणजे. सो ते अपील फ्रॉम द फर्स्ट अपील म्हटल्यार तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, नॉर्थ गोवा कलेक्टर किंवा साउथ गोवाचो कोणे अपील हँडल केला पळय. सो अशें एका केसीन हांव काल गेल्ले आनी तेन्ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्हणपाक लागलो की ते केसीन कितें आहा तें सोडूच, पूण जी ऑर्डर पास केल्या ती इनवॅलीड म्हणून. कित्याक इनवॅलीड? कित्याक ते ऑर्डरीन ती ऑर्डर त्या मनशाक पास करपाक वॅलिडिटी नासली, अधिकार नासलो. आनी मागीर आमी म्हटलें तुमीच आमी काय उमक्या कडेन वयता म्हणून आमी वचोंक ना. आमी गेल्या कोणाक तेणी डेजिग्नेट केला पळय तो. सो तो म्हणपाक लागलो की ते डेजिग्नेट केल्ले पूण इलेक्शन कमिशनान तेजेर नकार केला म्हणून की कलेक्टरूच डेजिग्नेट करपाक जाय आसलो आनी एडिशनल कलेक्टर पळय तेणी डेजिग्नेट केले साउथ गोवान ते डेजिग्नेट करूंक जाय नासले. म्हणटकूच तुजीच केस न्हू म्हणपाक लागलो, पूण जितल्योय एपील्स डिसायड जाल्या थिंगा ते सगळे रद्द जातले. जितले एपील्स एडिशनल कलेक्टरा कडेन धाडलेले रिफर मारलेले ते रद्द जातले आनी परते आयकचे पडटले. सो हे आतां लोकांक म्हणजे त्रास करपाची कामां. पयलींच सरून आमी स्टार्टिंगाक सरून सांगलेले अशेंच जाता म्हणून. म्हणजे स्टार्टिंगाक फॉर्मां सारकें डिस्ट्रिब्यूट करूंक ना, मागीर एक एक स्टेजीन प्रोसेसान अशे आर्बिट्ररी प्रोसेसीस म्हणजे जे ते सारखे पळयना लोक, म्हणजे तांकां ते प्रोसेस जसो आसा तांकां थिंगा खूब गोटलासां करूंक मेवता. सो आमी हेचेर निशेध मारपाक SIR सिटीजन्स मॉनिटर गोवार आमी हो ग्रुप केल्लो, जमा केल्लो हे मॉनिटर करपाक. तर आमी हेचेर निशेध मारता. हे फकत लोकांक त्रास करपाचो एक्सरसायज कांय. आनी दुसरी हे एक गजाल. दुसरे कितें म्हणटात ते तुजो अपील न्हू, तुजे नांव येवंक ना न्हू, कांय प्रॉब्लेम ना. फकत फॉर्म 6 फील कर. बरें हा, फॉर्म 6 फील करता आमी अशी SIR बी गरज ना फॉर्म 6 फील करपाक आनी मागीर ते सप्लिमेंटरी रोलान येता. पूण तशें जाल्यार SIRाचो गरज कितें आसली? तुवें फकत फॉर्म 6 फील करपाचें, तुजो गुन्यांव न्हू, तुवें फॉर्म 6 फील करपाचें. आनी फॉर्म 6 म्हटल्यार कितें? फॉर्म 6 जेन्ना फर्स्ट टायम वोटर आसा ओ तुवें शिफ्ट केला असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना ते फॉर्म 6 फील करचे पडटा. आतां तुका फॉर्म 6 फील करून थोड्यांक तेणी अपील फाटीं घेवंक लायल्या. तूं फॉर्म 6 फील करून तुजें नांव येतलें. लोकांक खबर ना की तुजें नांव सप्लिमेंटरी रोलान येतलें ऑफ द इलेक्टोरल रोल, नॉट सप्लिमेंटरी रोल ऑफ द SIR 2026 फायनल रोल. If that is so, then what is the use of this? What is the meaning of this SIR process if people are supposed to fill Form 6 if their name is not there and provide the necessary documents and fill Form 6? That is our question. And all this exercise of running from pillar to post. So Form 6